पणजे पोटवेंचणुकेक रावपाची बाबुशाची घोषणा शेळयली। पणजे रावतलोच म्हूण सांताक्रूजचो आमदार बाबुशान गर्जना केल्ली। सोमारा पणजेचे ताच्या पॅनलाचे नगरसेवकांक मेळे उपरांत पणजे रावचो ना म्हूण बाबुश उलयलो। आमदार जालो तरी पणजेची कामां करपाक 2 वर्सां खंय ताका पावपाची नात। मात वेंचणुकेक काम कोणाक करतलो काय विचारल्यार बाबुश काँग्रेसीचे उमेदवाराचें नांव घेना। इतले मजगतीं काँग्रेसीन सुरेंद्र फुर्तादाचें नांव क्लियर केल्ल्यान पणजे सिद्धार्थ आड फुर्ताद स्ट्रेट फायट जाता। People had expected or would have expected that certain promises what we would make that we would deliver on this. And I don't want to be looked as a failure. And in this it is hardly 1.5 years. In 1.5 years we will not be able to implement and deliver on the promises what we want to see. And I don't want to fail the people of Penge. So in this taking this decision, we have decided not to contest this by-election. Sir, there is any pressure from the BJP side? See, I don't work on any pressure. I work on myself. It is my own decision. My conscience has told me that we will, whatever you promise to the people, you will not be able to deliver in this 1.5 years time. So you are going to support a Congress candidate? See, that is when that time will tell. So I will not take any risk. आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान आमदारकीचो राजीनामो दिल्ल्यान पणजेंत जावपी पोटवेंचणुकेक रावपाची घोषणा आमदार बाबुश मोन्सेरातान केल्ली। अपक्ष म्हूण वेंचणुकेक रावपाची तयारी बाबुशान चलयल्ली। ह्या प्रस्नाचेर भासाभास करपाक सोमारा पणजे महापालिका नगरसेवकांची बसका जाली। काँग्रेस हायकमांडान शिटकावणी दिल्ल्यान वेंचणुकेक रावपाचो विचार बाबुशान बदल्ला आसूंये। इतले मजगतीं काँग्रेस हायकमांडान सुरेंद्र फुर्तादाचें नांव पणजे पोटवेंचणुके खातीर निश्चित केलां। पणजेची पोटवेंचणूक भाजपाच्या सिद्धार्थ कुंकळकार आड सुरेंद्र फुर्ताद जातली हें जवळ जवळ निश्चित जालां। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकार। मिनाची पावणी करतना बार्जवाल्यांक दिल्ले उतर सरकारान पाळचें, नाजाल्यार मांडवी आनी जुवारीन बार्जी नांगरून दवरपाची शिटकावणी बार्जवाल्यांचे संघटनेचो अध्यक्ष अतुल जाधवान दिल्या। बार्जवाल्यांची वास्को बसका जाली। डम करून दवरिल्ल्या मिनाची पावणी करतना 48 वरांक टना फाटल्यान 100 रुपया दिवपाचे थारिल्ले। आदलो मुख्यमंत्री पर्रीकारान ते मान्य केल्ले। बार्जवाले आता प्रश्न घेवन नव्या मुख्यमंत्र्याकडेन पावल्यात। आम्ही शेजार गोवा कंपनी कडेन एग्रीमेंट सायन केल्ली की त्यांनी आमचीच भाजी घेवप आणि आमच्या भाजीक ते 100 रुपया रेट एक CM मिस्टर पर्रीकरजी यांनी रेट फिक्स केल्लो आणि 48 आवर्स सायकल त्या प्रमाणे आम्ही तांकां भाजी दिताले। सडनली तेंच्यांनी आमचे भाजी काडून VM साळोकर ग्रुप आणि तिमलो ग्रुप म्हणजे दोगांचे भाजी त्यांनी हायर करपाक स्टार्ट केली। आमचे कॉन्ट्रॅक्ट 31 डिसेंबर पर्यंत आसतना बसून त्यांनी त्या भाजींक काम दिवपाक स्टार्ट केलें। आमचे जवळ 100 भाज ओनर आसा आणि 100 भाज ओनरांचे जवळ 200 भाजी आसा आणि आमकां बिझनेस कांयच ना। आणि बिकॉज ऑफ दॅट वी वेंट एंड अंडर सेक्शन 54 वी हॅव रिक्वेस्टेड द गव्हर्नमेंट टू इंटरवेन। वी हॅव रिक्वेस्टेड कॅप्टन ऑफ फोर्ट्स बिकॉज वी आर रिपोर्टिंग टू कॅप्टन ऑफ फोर्ट्स आणि आवर CM हॅज टोल्ड अस दॅट he will intervene in this matter. I will call for a meeting and put everything in place. युवेक विराम।